पोस्ट पळयलो विश्वजीत राण्याचो आनी तेणेन एक बायट दिल्ली आसा की आपणाक खबर नासलें आपूण खंय सावड्डे खंय तरी कार्यक्रमाक आसलो म्हणून आनी तेका हांवें सकाळी पासून फोन मारलेलो. तेणें फोन कट केले. थंय आमचे सगळे आसले तेंचे फुडल्यान फोन मारलेलो. मदीं एक फोन घेतलो तेणें आनी तेन्ना म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आपूण मिटिंगेक आसा, आपूण आतां उलोवंक शकना, आपूण आनी डायरेक्ट कट केलो फोन आनी रुडली असो बिहेव केलो. तरी पूण निर्लज जावन हांवें तरी पूण गांवा खातीर परत फोन मारलो, आमच्या लोकां खातीर परत फोन मारले विचारपाक बाबा कितें जालां. तेणें फोन घेवंक ना, परत परत कट करपाक लागलो. परत म्हळ्यार फोन घेयना तें बरें आसा, परत फोन मारप तरी आसता, तो फोनूय मारूंक ना. आनी तो आतां म्हणटा की आपणाक कांयच खबर ना हें कितें घडलां, कितें जालां. आतां हो मिनिस्टर कसलो, खंयचो मिनिस्टर, कसो म्हणजे गजनी म्हणटा पळय, गजनी कसो गजनी जाला कांयच खबर ना म्हणटा. आतां हेजे थोडे वगत पयलू भलती स्टेटमेंट दितालो आनी आतां म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना, आपूण हें हाडटलो, आपूण तें करतलो, असो करतलो, तसो करतलो, ब्लॅकमेलर. आनी आतां कांयच खबर ना. हो स्टेटमेंट जो आतां तेणें केला तितून आनीक तो म्हणटा की ऑफिसाचो डेकोरम जो आसा तो मेंटेन करपाक जाय. आमी एक हें केलां, धोरण धरलां खंय सरकारान, ह्या बीजेपी सरकारान धोरण धरलां की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करपाक जाय. हांव ह्या विश्वजीत राण्याक विचारपाक सोदतां, तुमचे जे ऑफिसर्स आसा, तुमचे जे इंजिनियर आसा, तुमचे जे स्टाफ आसा, तेंच्यांनी कितलो रे डेकोरम मेंटेन केलो, कितलो हे गोंय राखपाक आनी हे गोंयच्यो ज्यो सारके सर्वे करपाक लागून तुमी कितलो मेंटेन केलो. तुमी आमकां सांगता डेकोरम मेंटेन करपाक जाय. आमी कितें केलें, आमी वचून आमचे प्रश्न मांडले, गांवकारांनी आपले प्रश्न त्या ऑफिसान मांडले. हितून कसलो डेकोरम तुमचो हानिकारक जालो. सरकार तुमच्या दारी, तुम्ही दरबार भरयता, जी दरबारा कित्याक लागून आसता. आनी जेन्ना आमी तुमच्या दारी वयता, प्रशासनाच्या दारी आमी जेन्ना वयता तेन्ना तुमी आमकां म्हणटा की डेकोरम मेंटेन करपाक जाय. हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार आमकां लागून ना, बारीक समाजाच्या लोकांक लागून ना. आनी आतां तूं म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना. सो हितून इतलें कळटा की हे मुद्दम मेळोन करता. मुखेलमंत्र्यान हें डायरेक्शन दिलें ऑन द सेईंग ऑफ नंबर 2 विश्वजीत राणे. आनी आतां तो कशे तरेन हें स्टेटमेंटां काडटा ही म्हाका दिसता तेणें क्लियरिफिकेशन सारकी दिवपाक जाय आसली. आपलो कलीग म्हणटा, अरे कलीग नाल्यार तुवें येवंक जाय आसलो, तुजें डिपार्टमेंट, तुका कोण हाडयतालो येवपाक. तूं बिजी आसलो खंय, कसली मिटींग घेवपाक बिजी आसलो. जेन्ना गांवचे लोक, तूं फक्त 70चो जावं वाळपयचो आमदार न्हू, तूं आख्ख्या गोंयचो TCP मिनिस्टर आसा, तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, तूं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, तूं हेल्थ मिनिस्टर आसा, तूं इतली मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ होल्ड करता, तुवें ती जबाबदारी करपाक घेवपाक जाय. आनी म्हाका अधिकार, बिंग अ लेजिस्लेटर, म्हाका अधिकार आसा तुका फोन मारून विचारपाक. हांव म्हाज्या पर्सनल कामाक लागून तुका फोन मारूंक ना, हांवें लोकांचे जे विशय आसा ते उलोवपाक लागून तुका फोन मारलो. आनी तसोच हांवें मुखेलमंत्र्याकूय फोन मारलो. सो हें सिंपल आसा की जाणून बुजून आपूण तोमी नवेत हें नाटक आसा. हें उतर आमी उपचार यूज करता, तोमी नवेत म्हणटा पळय, तसल्यो गजाल ह्या विश्वजीत राणे कडेन जाल्या. पण सांगलें की असेंब्लीक आमकां भायर मारता. आमी जेन्ना सत्य उलयता तेन्ना हे लोकांची असेंब्ली, ह्या आझाद मैदानाचेर बरोवया. ही लोकांची असेंब्ली, जे आमी प्रत्येक वेळा म्हणटाले जाणटे आमचे झाडाच्या मुळा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले, पेडा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले, असली डिसिजन आतां हांगा घेवपाची गरज आसा. हें डेकोरम न्हू, हें ऑफीस जें आसा म्हणटा पळय, हें ऑफीस दिल्लीकारांचें जालां, हें गोंयकारांचें रोखना. आनी उरलेलें न्हू, नाल्यार तूं धांवन येतलो आसलो की बाबा हय हेंचो कितें तरी प्रश्न आसा, आमी जाणून घेतलो आसलो. ती तुजी CTP आसा ती पावोन गेली. कित्याक गेली? तिणें डेकोरम मेंटेन केलो, कितें सांगलां. जेन्ना कोण आसा सर्विंग द नेशन म्हणटा तुमी, कसलो सर्विंग द नेशन. नेशनाचे जेन्ना लोक येता तेन्ना तांकां सर्व करपाचें आसता. जेन्ना प्रायवेट सेक्टरान वचून कोणी कस्टमर येयलो, त्या कस्टमराक सोडिनासतना वचना कोण. आतां तुमी आमी एज अ कस्टमर आमी येयले, आमी एज अ वोटर म्हणून येयले, तेन्ना तुमी आमकां सोडून गेले मरे सगळे. सो हे डेकोरम कशें कितें कोणान हें केलां पळय, मातशें तेजेर इन्क्वायरी हेणें विश्वजीत राणे आनी सियामान घेवपाक जाय.